नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गृह खात्यान सुरू केली सगळे पोलिसांची फिटनेस टेस्ट। चाचणी फेल जातात ते पोलिसांक परत पीटीएसां ट्रेनिंग, तरीकय फिट जायना जाल्यार जीएमसीत व्हरून उपचार। मडगांव फातोटेर एके म्हयन्याचे चल्याचे अपहरण। मोटारसायकली वेल्यान येवन 2 जाणांनी एसजीपीडीए मार्केटा कडच्यान केले अपहरण। सांजे मेरेन भुरग्याचो पत्तो ना। काबदेराम अपहरण आणि फारपेट केशी तिगाय आरोपीक जल्मठेप। वास्कोचे अय्याज सय्यदाचे अपहरण करून आरोपींनी मागिल्ले 15 लाख रुपया। 4 वर्सां उपरांत निकाल। राधिका नायक फोंडेची बिनविरोध नगराध्यक्ष। शांताराम कोलवेकार उपनगराध्यक्ष। साकळे मात नगराध्यक्षा खातीर 5 अर्ज जाल्यार उपनगराध्यक्षाक 3 अर्ज। वेचणूक मंगळारा। आणि मुरगांव पालिकेच्या सड्यावेल्या कोयराविल्याचे प्रकल्पांत दुसरे वटेनूय उजो। 5 फायर ब्रिगेडी सकाळ सावन पालयताले उजो। एमपीटीचे हॉस्पिटल सड्यावेल्या लोकांचे धुरान हाल। खबर विस्तारान। फिट रावात ना जाल्यार जीएमसीत व्हरून जाग्यार हाडटले अशी शिटकावणी पुलीस खात्यान आपल्या पुलिसांक दिल्या। सोमारा सावन पुलिसांची शारिरीक चाचणी घेवपाक सुरवात केल्या। ही चाचणी पुलीस शिपाया सावन IPS अधिकाऱ्या मेरेन आसतली। ह्या फुडें पुलीस आपलें वजन मर्यादेंत दवरपाक शकले ना जाल्यार तांकां 3 म्हयन्यां खातीर पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांत धाडटले। वैजकी कारणाक लागून ट्रेनिंग फेल गेली जाल्यार पुलिसांक जीएमसीत व्हरून न्हिदयतले। पळयात खासा रिपोर्ट। आता पुलिसांचे फिटनेस तपासपाक सुरवात जाल्या। पुलीस खात्यान सगळ्या पुलिसांची वार्षिक शारीरिक प्रोफिशियन्सी चाचणी घेवपाक सोमारा सावन सुरवात केली। पुलीस शिपाय ते IPS अधिकाऱ्या मेरेन पुलिसांक ह्या चाचणेंतल्यान वचून पास जावचे पडटले। ह्या चाचणेंत तांकां 40 मार्क आसतले। 30 मार्क मेळटल्यांक साधारण जाल्यार 32 आनी ते परस चड मार्क मेळिल्ल्यांक उत्तम ग्रेड मेळटली। चालू वर्सा सावन सुरू केल्ली ही शारीरिक प्रोफिशियन्सी चाचणी दर वर्सा चालू उरतली। फुडल्या वर्सा सावन ती दर वर्सा फेब्रुवारी-मार्च म्हयन्यांत जातली। अशी आसतली शारीरिक प्रोफिशियन्सी चाचणी। 18 ते 30 वयोगटांतल्या पुलिसांक 350 ते 400 सेंटीमीटर लांब उडी, 15 ते 25 पुशअप्स, 4 ते 12 चिनअप्स, 6.5 ते 7.5 मिनटात 1 मैल धावप। 30 ते 40 वयोगटांतल्या पुलिसांक 300 ते 350 सेंटीमीटर लांब उडी, 8 ते 15 पुशअप्स, 2 ते 6 चिनअप्स, 7 ते 8 मिनटात 1 मैल धावप। 40 ते 50 वयोगटांतल्या पुलिसांक 16 ते 18 मिनटात 1 मैल चलप, 6 ते 12 पुशअप्स ना जाल्यार सिटअप्स। 50 ते 60 वयोगटांतल्या पुलिसांक 18 ते 20 मिनटात 1 मैल चलप। पुलीस कर्मचाऱ्यांचे उंची प्रमाण तांचे कितले वजन आसचे हाचेर एक लिस्ट दरेका पुलीस स्टेशनाचेर आनी हेर पुलीस कार्यालयांनी लायतले। भायलो पुलिसांक मात चाचणेच्यो अटी मातश्यो वेगळ्यो आसतल्यो। दरेका पुलिसान आपल्या उंची प्रमाण वजन राखचें अशें खात्यान एका परिपत्रका वरवीं पुलिसांक कळयलां। एखाद्या पुलिसाचें वजन मर्यादे परस 20% चड आसत जाल्यार ताची वैजकी चाचणी करतले। चाचणेंत तांचें वजन मर्यादे परस चड सांपडल्यार ताका वाळपय पुलीस ट्रेनिंग सेंटरांत 3 म्हयन्याच्या ट्रेनिंगाक धाडटले। थंय दोतोर ताची दर आठवड्याक चाचणी करतलो। ट्रेनिंगांत त्या पुलिसाची वैजकी कारणाक लागून शारिरीक सुदारणा जाली ना जाल्यार ताका जीएमसीत उपचारा खातीर धाडटले। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। मडगांव फातोडेर एसजीपीडीए ग्राउंडा मुखावेल्यान 2 जाणांनी ल्हान चल्याचें अपहरण केलें। आपल्या एका म्हयन्याचे चल्याक काळे मोटारसायकली वेल्यान येवन उखलून व्हेलो अशी कागाळ बापूय शंकर पवारान पुलिशेंत केल्या। सांजे उसरा मेरेन अपहरण जाल्ल्या भुरग्याचो सोद घेवपाचो यत्न चालूच आशिल्लो। सोमारा फातोडेर 5:30 आपणाल्या 1 म्हयनो पिरायेच्या चल्याचे अपहरण जाला अशी कागाळ शंकर पवारान गोंय पुलिशेंत केल्ली। काळ्या पल्सर मोटरसायकलीचेर आयिल्ल्या 2 अनवळखी मनशांनी आपलो चलो दत्ता पवाराचे अपहरण केले अशें तो म्हणटा।
अपहरण जाल्लो चलो एका म्हयन्याचो. पुलिशेन दिल्ले ते म्हायती प्रमाण भुरग्याची उंचाय 1 फूट. तो गोरो आसा. भुरग्याचें तोंड वाटकुळें आनी ताच्या आंगार गुलाबी रंगाचे हातकापे टी शर्ट आसा. कमरेचे मातशे वयर ताचे फाटीर काळो दाग आसा. सोमारा राती उसरा मेरेन पुलिसांक ह्या भुरग्याचो वा अपहरण करप्यांचो पत्तो लागूंक नाशिल्लो. समीर भट, प्रुडंटा खातीर. काबदेराम अपहरण आणि फारपेट केशींत मडगांवचे सत्र न्यायालयान तिगाय आरोपींक जल्मठेपेची ख्यास्त फरमायल्या. श्रीनिवास गुरामकोंडू, मोहम्मद इंदर अली, सूरज कुमार झा हे तिगूय आरोपी कोर्टान दर एकल्याक 10,000 दंडूय फरमायला. नाजाल्यार तिगांकूय आनीक 3 वर्सांची कादय भोगची पडटली. वास्कोचे अय्याज सय्यदाचे तांणी अपहरण करून 15 लाख रुपया मागिल्ले. जुलय 2009 ही घडणूक घडिल्ली. These accused persons, namely Srinivas Venkat, then Mohammad Imdar Ali, Suraj Kumar Jha, they kidnapped one Ayyaj Sayyed from Chikli on 29th July 2009 at 8:30 p.m. He was taken to Kabdaram Khola. This accused persons also attempted open firing against this police personnel. These accused persons are previous convict. 2 of the accused persons are previous convict, and again they are also involved in one murder case under section 302 for murdering the taxi driver and throwing his body in the jungle of Meta Strip at Verna. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.